नमस्कार, दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान। इलेक्ट्रॉल बॉन्डा विशींची सगळी माहिती वेंचणूक आयोगाक दिवंक ना म्हूण सुप्रीम कोर्टान SBIक सोल्लो। डाटा दिवंक सांगिल्लो तातूंत इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अल्फा न्यूमेरिक युनिक नंबर आनी सिरियल नंबर आसल्यार तोवूय दिवपाक जाय। आपल्याक जाय तितलीच माहिती दिवप, बाकीची लिपोवप अशें चलचें ना म्हूण SBIचे कान ओडले। सांजे SBIचे कोर्टात एफिडेविट। काणकोण भटपाले राती दोगांचे केस्तांव। संतोष रेवणकार म्हणटा तो सोंपलो। दुसरो रोहन नायक हॉस्पिटलांत एडमीट। पयलींचे वादांतल्यान केस्तांव। मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण संतोषान खंय एका बांदकामा आड कागाळ केल्ली, ताचे वयल्यान वाद सुरू आशिल्लो। काणकोण पुलीस फुडलो तपास करता। रोहन म्हणून तो उदक शिंपता। हांवें ताका पयलो फोटो मारता, म्हाका आवय वयल्यान गाळी मारपाक लागलो, बुरशी गाळी मारपाक लागलो। म्हाजे कडेन वॉयस रिकॉर्डिंग आहा। हांव येयलो पुलीस स्टेशनार येयला, कंप्लेंट बी बरयली आनी व्हडल्या भावाक मम्मीन कळयलें अशें जालें म्हूण तो येतालो, घरा येतालो। वाटेक कंप्लेंट जाल्या, वाटेक तो मेळ्ळो मनीस। कोण मेळ्ळो तो? रोहन म्हणटा तो वाटेक मेळ्ळो ताका। वाटेक मेळ्ळो ताका विचारल्यान तेंची हातापाई जाली। तेणी कितें तरी ताका धुकलून उडयलो, मारले तकल्यान तो पडलो आनी म्हाजो भाव आज सोंपलो। तूं आशिल्लो तेन्ना? आता तेन्ना हांव आसलोलो। तेन्ना धुकलून उडयलें ताका तेणी धुकलून उडयला आनी ताका लागून तो पडला आनी तेजी तकली आपटली आनी तो रस्त्यार पडलो। तुजो भाव? आनी तो पळोवन गेलो, पळयलो तो गाडी आपली। तुज्या भावाचें नांव कितें? म्हाज्या भावाचें नांव संतोष रेवणकर। तो आतां एक्सपायर्ड जालो? तो एक्सपायर जालो। पूण तेंची हातापाय जाली दोग जाणांची? हातापाई जाल्ली तेंची। तुवें प्रयत्न केलो एकमेकांक सोडून घेवपाक? सोडपाचो खूब प्रयत्न केलो। मागीर तो मनीस येयलो, हांव टर्न करता सोडयलो एका म्हाका धुकल्लो, थोडो भाव पडलो तेवटेन तो पळलो। आमी आज आसात भाटपाळ काणकोण हांगा एक इन्सिडेंट घडला आनी ह्या इन्सिडेंटा भितर दोग जाणां मदीं एक फायट घडला आनी ते इंटरनल रायवलिटी आशिल्ल्या कारणान एक जो संतोष रिवणकर हेका मरण येयला। आमी पळयतात ही गाडी जावन आसा, ही जी गाडी आसा पडलेली, तो संतोष रिवणकर हाजो भाव जो आशिल्लो सचिन रिवणकर, तेणें आमकां अशी म्हायती दिल्या की ही गाडी आसा रोहन नायक हेजी आसा आनी तो आपणाल्या भावा बरोबर झगडलेलो। दुसरी गाडी आमी पळयता, ही आसा ही गाडी जावन आसा ही डिओ जावन आसा, जो जेका मरण येयला संतोष रिवणकर हेजी गाडी आसा। एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलतालें पैंगीण आनी ते इलिगल कन्स्ट्रक्शना वयल्यान जो मयत जो आसा रिवणकर तेणें कंप्लेन दिल्ली त्या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आनी तेजो जो फ्रेंड आसा हो जो रोहन आसा, अशी आमकां पार्श्वभूमी मेळटा ह्या हेजी। आनी ते तितूंतल्यान हो जो प्रकार आसा तो ओवरऑल घडला। तेन्ना काणकोण पुलीस ह्या टोटल घटनेचो पूर्ण तपास करता। मडगांवां लँड एंड सर्वे कचेरेंत एकल्यान हेड सर्वेयर प्रसाद सावंता बरोबर केस्तांव करून हेल्मेटान बडोवपाचो प्रकार। केस्तांव काडपी हेल्मेट घालून पळोवप, मात स्कूटर पार्किंग सुवातेरूच उरली। पुलिसेंत कागाळ नोंद जाल्या। ऑफिसराक मारप्याक सोदतात। सकाळी कोण आयलो भितर आयलो, वी डोंट नो दॅट पर्सन हू इज अँड ही टॉकिंग डिस्कशन विथ द हेड सर्वेयर. And when we were talking to the discussion with the head surveyor, he did not refer any which file or whatever it was. And immediately these things happened when I was sitting in the cabin and this was the office side. As I told my staff, they're sitting outside. Then he was, the head was asking the reference file number. He did not provide a number, but he was saying that my file is done late. Why is it late? That could have been inquired. But immediately the aggression mode started and they had a fight in each other. And one fellow of our office got injured. So they got injured. Now he is now taken for a medical care. Our superintendent is going to file a case with the police. Police are also approached. And bike? There is a bike in the area of the car parking of that person, okay, which has been seen over there. Now police has to take some action on this. दारगळी पेट्रोल पंपार 500च्यो 4 फेक नोटी दिवन पेट्रोल घालून फुज्ज्यो मारपाचो प्रकार। काल राती एका कारवाल्यान चिल्ड्रन्स बँक ऑफ इंडिया अशे बरयल्ल्यो नोटी दिवन पेट्रोल घाला। CCTV फुटेजीचो आधार घेवन पुलीस तपास करतात। नमस्कार, काल धारगळ पेडणे हांगा एका पेट्रोल पंपार एक इन्सिडंट घडल्या। राती 12 सुमार एक 4 व्हीलर व्हेकल येता आणि 2000ची पेट्रोल घालता आणि जे अमाउंट दिता 500चे 4 नोट दिता आणि
जो थंयसून वयता फरार जाता. तेच्या उपरांत कळटा की जे 4 नोट दिल्या ती चिल्ड्रन बँक अशें तेचेर नांव आसा आनी फेक नोट आसा. सो आतां कॅमेऱ्यान हे सद्या CCTV कॅमेऱ्यान हे कैद जाल्ले आसा आनी सद्या पेडणे पुलिसांक इन्फॉर्म केल्लेले आसात आनी फुडले जे इन्व्हेस्टिगेशन किंवा फुडले जे तपास जे आसा सुरू आसा. पूण खंय तरी काल धारगळ एका पेट्रोल पंपार ही इन्सिडंट घडल्या. फेक नोट दिवन 2000चे पेट्रोल भरून एक 4 व्हिलर जो ड्रायव्हर आसा तो फरार जाल्लो आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. फेक परमिटांच्या आधारान भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत रेवेचे येरादारी करपाचे प्रकरणात चवकशी करची. 2 सप्तकांत जाप दिवची. हायकोर्टाची सरकाराक ऑर्द. बेकायदेशीर रेंव काडपाचे प्रकरणात सीज केल्ल्यो व्हड्यो मोडपाक सांगिल्ले ताचे कितें जालें? कोर्टाचो प्रस्न. जाप दियात म्हूण ऑर्द. Today the sand mining case came up before the High Court. High Court was very satisfied with the fact that no illegal sand mining is going on right now. The petitioners also expressed their happiness about the implementation of the ban on the illegal sand mining. However, there were 2 issues which are minor issues which came up for discussion before the High Court. One was an issue as regards destruction of canoes which are seized by the government. So the High Court wanted information about it, which will give it on the next occasion. Then the second issue came up as to one particular permit was produced by one contractor of transportation of sand from the other state. Now the allegation made by the petitioner is that this permit is fake. So we are supposed to inquire and find out. We will inquire and tell the High Court about the status of that permit. Therefore the matter is now gone after 2 weeks for informing the High Court about these 2 issues. एसटीक राजकीय आरक्षण मेळचें म्हूण लोकसभा वेंचणुके उपरांत राज्य सरकाराक धरून यत्न चालूच दवरपाचे म्हूण उटाची भुमिका. केंद्र सरकारान घेतिल्ले निर्णयाक संघटनेचो येवकार. बीजेपीन यत्न केले म्हूण सॉफ्ट कॉर्नर आसा, मात उटा संघटना राजकीय न्ही. ताका लागून मतदान कोणाक करप ते दरेकाचो वैयक्तीक प्रस्न. प्रकाश वेळीप उलयलो. आता हे बिल जालें म्हणटा आमकां थोडंसं रावचें पडटा. म्हणून हांवें सेड फर्स्ट मायंड ऑफ द गव्हर्मेंट इज क्लियर की दे वॉन्ट टू गिव इट. शेवटी कोण दिवपाचें काय ना दिवपाचें गव्हर्मेंट हॅज टू डिसायड. आतां डिले जाला की आमचो रायट एप्रोच ऑफ दीस जाल्लो आसपाक शकता. वॉट एवर दॅट मे बी, बट इट हॅज हॅपन. जवळ जवळ आतां आमचे हें आतां 21 वर्स आसा. 21 वर्सां आमी बॅक उरले. पण आतां मायंड कळ्ळी न्ही, सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मायंड कळ्ळी. उठा ही आमकां खात्री आसा की गव्हर्मेंट जाले नंतर हो डिसिजन आमचो आग्रह आसतलो. आमचे गोंयांत तरी सेम गव्हर्मेंट उरतलो, सेम मुख्यमंत्री उरतलो. आमकां डेलिगेशन कोण घेवन गेल्लो? मुख्यमंत्री. सो परत ताजे आमी फाटीं लागतलेच. आतां ज्या तरेन आमी फुडें एग्रेसिवली फुडें गेल्ले कडेन आसात, वी कांट कम बॅक. परत आग्रह धरतले. सो खंयच्यो गोष्टी लोकशाहीक इजिली कांय गोष्टी मेळना, संघर्श हो करचोच पडटलो. टील दीस फुडें 2000 रिजर्वेशन आमकां 27 पयलीं कम्फर्टेबल पयलीं आमी तयार. पण आमचो स्टँड कितें? जो आमचो सरकार जो आमकां पावता ताजे सॉफ्ट नॅचरली उरतलोच न्ही. कोण घेवन गेलो आमकां? बीजेपीच्या सरकारांतलो एक मुख्यमंत्री, बीजेपीचो एक अध्यक्ष ॲट अवर प्रेझेंट ताणी आमची बाजू मांडली न्ही. नॅचरली हो गुडविल मेळटाच. रायट फ्रॉम अवर स्टँड आमचो पयलीं साकून आसा. आमी जो आसा की ह्या संघटनेक काम करपी जांकां आपल्याली पार्टी लागींची दिसता त्या पार्टी बरोबर काम करपाक तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमी ही नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायजेशन आसा. विल रिमेन नॉन पॉलिटिकल. समजा हांव आतां बीजेपी लागीं आसा, नॅचरली फाल्यां बीजेपी काम करता. दॅट इज इंडिपेंडंट. पेडणेचे नुस्त्या मार्केटाची सापूच बाबत अवस्था. पावसात नुस्तेकारांक नुस्तें विकूंक बसपाक सुवात म्हणटा ती ना. वाशे सारके नाशिल्ल्यान आनी नळे फुटिल्ल्यान पावसात मार्केटाक गळटी. कुशीकच्या गटरांनी उदक भरून रस्त्यार व्हांवपाक लागता. नगराध्यक्ष म्हणटा रिपेरिंग करतले. खासा रिपोर्ट. नमस्कार, आमी आसात पेडणे फिश मार्केट हांगा आसात आनी हांगा लोकांचे जे फिश जे विकतात त्यांचे मागणी आसा की हैसर
जे जमीन आसा थंयसर पावसाचें उदक येता आनी साचता आनी भरता आनी तांकां मातशें विकपाक त्रास जाता. ताच बरोबर वयली जी छप्पर आसा आतां कांय तरी रिपेरिंग केल्लेलें आसा, पण हेच्या पयलीं ते पावसान तांकां गळती जाता आनी खूब त्रास जाता. सो फिश जे विकणारे जे महिला असतात त्यांची एकूच मागणी आसा की हांगसर नवीन फिश मार्केट बांधून दिवचे. पाणी घेतलं तरी ती पाण्याची सोय आणि मस्त सुंदरपैकी मार्केट बांधून द्या. सध्या जगात सुद्धा आम्ही व्यवस्थित देतो तुमका. ही जी पाहुणी आहे ना व्यवस्थित देतो आम्ही. खूप जातात या टेन्शन होतात ना सारखे ब्लॉक जाता ना हांगा रिटर्न येता ह्यो मातसो सकल ह्या टेन्शन मागीर वयतले कशे ह्या टेन परतून येता चालूच जायना खूप वर्ष जाली. कितले वर्सां जाले तुम्ही हांगा? हांव 20 वर्सां जाली. ह्या संदर्भात आम्ही संबंधित चेअरपर्सन जे असतात सिद्धेश पेडणेकर तांकां विचारलें. तांच्यांनी सांगलां की बेगिनात बेगीन हे काम जे आसा जातलें अशें तांच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. ऑलरेडी त्या एस्टिमेटान आता जो ॲडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आहा त्या एस्टिमेटान तो ऑलरेडी फूल रिन्युएड आहा. आम्ही हे आता थोडे हे जर थोडे हातीन घेऊन आम्ही फॉलोअप करून बेगीन हातीन घेऊन ते बेगीन काम करून जायचं. आता कायचो लोक रायज मी काय कारणा खातीर पणजे गेला सीओ कडेन ते संदर्भात खंयची मिटींग आसली ती पावोंक ना. सीओ कडेन चौकशी करता डिटेल स्टुडंटां खातीर पेडणेच्यान मुकुल माळी. राहुल गांधीचे उत्तर अस्तंत भारत जोडो न्याय यात्रेचो समारोप. मणिपुरात सुरू जाल्ली मुंबय शिवाजी पार्कार आयतारा सोंपली. इंडी अलायन्साचे शक्ती प्रदर्शनाक मोठी सभा. सहो मत डरो मत म्हूण संदेश दीत काँग्रेसीन न्याय यात्रेक लोकांक तरेतरेच्यो 25 गॅरंटी दिल्यात. राजा की आत्मा ईवीएम में है. सही है, सही है. राजा की आत्मा ईवीएम में है. हिंदुस्तान की हर संस्था में है. ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है. शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं. जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूं उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं. नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है. जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो. 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है. मैं आपको बता रहा हूं ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है. इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए. इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता. फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है. ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए. इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए. क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है. नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है. कभी आपसे कहेंगे देखो देखो चाइना की ओर देखो, पाकिस्तान की ओर देखो. कभी मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर देंगे, थाली बजाओ. कभी कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, जैसे अभी किसी ने उनकी पत्नी के बारे में बोला. अब कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, ध्यान भटकाने के लिए. अब देखना होगा. मगर यात्रा में यह सब साफ दिख जाता है. दर्द दिख जाता है, दुख दिख जाता है. कळंगुटे डान्स बारांचेर कारवाय जाली. मात डान्स बारवाले बेकायदेशीर मसाज पार्लर घालून बसल्यात. ब्रह्मेशानंद स्वामी उलयला ते सारके म्हूण थळावे सांगतात. कळंगुटे पावल्यार थायलंड कशें दिसता म्हूण ब्रह्मेशानंद स्वामी निकतोच उलयल्लो. खासा रिपोर्ट. मी काल चुकून कळंगुटला पोचलो. अरे बाप रे, भयानक. म्हणजे मी चुकून तिकडे अशा लेन मध्ये पोचलो, मला वाटलं मी थायलंडला आलेलो आहे. कांय दिसा पयलीं कळंगुटे पावल्यार थायलंडाक पाविल्ल्या वरवीं दिसता म्हूण ब्रह्मेशानंद स्वामी उलयलो. उपरांत स्वामी कितें उलयला तें पळयता स्वामी कडेन उलयता म्हूण कळंगुटचो आमदार लोबो उलयल्लो. थळावे म्हणटा स्वामी उलयला तें सारके, डान्स बार्रां बंद जाली, मात ते लोक आतां मसाज पार्लर घालून बसल्यात. एट द मोमेंट कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे डान्स बारां जी म्हणटा
ती जवळ जवळ 11 डान्स बारा सील केल्ली आसा. एकट्यान आपुणूच बंद केला आनी एक चालू आसा. बाकीचे जे हे सगळे जे रॅकेट आसा ते रॅकेट सगळे स्पान कन्वर्ट जाल्ले आसा. तो धंदो डायवर्ट केल्ल्या कारणान सद्दुरूच कलांगूट पावलो आसतलो आनी ताका खंय तरी विज्युअल दिसलें आसतलें. कांय प्रमाणात ते खरें आसा. जेन्ना हे मनीस पळय आमच्या ऑथॉरिटीजाक एप्रोच करता फॉर सिमिलर लायसन्स, म्हणजे ते आतां लायसन्स तांकां डॅन्स बार म्हणून घेवूं ना, तेंच्यांनी आमचे हेजे बार एंड रेस्टॉरंटाचें लायसन्स घेतला. बार एंड रेस्टॉरंटाच्या लायसन्साचेर ते डॅन्स बार चलयता. आतां आमी खबर पावल्या आमकां लेटस्ट दोन डॅन्स बारां चालू जाल्या. स्वामीन सांगला म्हणून अशें न्हू की थायलंड कालसून हे एक वर्सांसून चालू जाला म्हणून. हे कलांगुटान ओपनली चालू जालेले आसा आनी हाका लागून आमच्या कलांगूटच्या लोकलांनी खूब प्रयत्न केले हें सगळें बंद करपाक. सरकाराक तो जाय जाल्यार एका हप्त्यान न्हू एका दिसान तांच्यांनी बंद करपाक जाता. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. आयज मनीस मोहमायात अडकला. चिरंतन सुखाचो भक्ती मार्ग विसरला. आदिनाथ संप्रदायाचो पिठाधीश गोपाळनाथ महाराज उलयलो. हळफोड्या श्री लक्ष्मीनारायण राष्ट्रोळी ब्राह्मण मंदिरात नूतन मूर्ती आनी शिखर कलश प्रतिष्ठापना सुवाळो दबाज्यान जालो. देवस्थानाचो अध्यक्ष म्हणटा गांवान एकठांय येवन देवूळ उबारला. सगळ्यांचे सपन पूर्ण. चिरंतन सुख मिळवण्यासाठी माणूस धडपड करत नाही. आज माणूस धडपड करतोय तो फक्त शरीर सुखासाठी. कारण काय जी आपल्या आजूबाजूला जी सगळी मोहमाया निर्माण झालेली आहे त्या मोहमायामुळे त्याला या निरंतर सुखाचा विसर पडलेला आहे. जाणट्यांनी हांगासर राष्ट्रोळी ब्राह्मण जे असे देवस्थान आसले चलताले खंय आनी मागीर जाणटे आमचे सुकरार वाजयताले. सुकरार वाजयता म्हणून मागीर तेंच्यांनी लक्ष्मीनारायणाचे फोटो दवरलो. लक्ष्मीनारायणाचे फायनल दवरल्या उपरांत आमी सुकरार वाजोवंक लागले. मागीर आमी चिंतले की बाबा हो मंडप आमकां तो पावना म्हणून आमी चिंतले की सगळे आमचे 10 जाण सगळे कमिटी मेंबर सगळे एक सुटीन वावरून एका मत्तान आमी सगळे जाण फुडें सरून गांवा गांवांनी आमी भोंवन वर्गणी जांक कितें काडले. पुन्हा पाकळी आमकां लोकांनी दिवन आमी ते कमिटीनी आमी सगळ्यांनी गांवांनी पयशे काडून हे देवस्थान इथपर्यंत पावयले. जेन्ना देवूळ बांदपाचें येयलें तेन्ना आमी आमचो MLA बाब मायकल लोबो हेजोय आमकां मोलाचो वांटो आसा. ताणें आमकां हातभार लावन ह्या देवूळ उबारपाक हें करपाक हातभार लायलो. वर्सान आमची 2 पुजा जाली. ती आमकां पुजा पावना म्हणून आमी आनी एक पुजा जाली. अशें करून ताणें आतां तो म्हणजे सरकारान आमकां हेची लागू दिलो आनी आमी पयशे काडले आनी ते पयशे पावना. हो आमचो अध्यक्ष ताणें खूब डोनेशन घातला तेजे लागून आनी आतां आमी आयज पुन्हा उद्घाटन. 2012 फुटबॉल गोंयचो राज्य खेळ जालो. मात सरकार हालीं तेंपार फुटबॉलाक जाय तसो अर्थीक पालव दिना. सरकारी आंकडे पळयल्यार फुटबॉलाच्या नांवान सरकाराचे चड पयशे वता ते चर्चिलाच्या क्लबाक. वेगवेगळ्या सर्तींनी गोंयचो पंगड व्हरपी गांवांनी फुटबॉल क्लबांक पालव दिवपी GFAक चर्चिलाक मेळ्ळ्या ताचे 10% फंड ना. खासा रिपोर्ट. फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो मडगांवात सरकारी कार्यक्रम जालो. ताणें आपल्या भाशणात गोंयच्या फुटबॉलाचेर कितें म्हणलां ते पळयात. और साथियों, जब खेलों की इतनी बात हो रही है तो गोवा के फुटबॉल को कौन भूल सकता है. आज भी गोवा के फुटबॉल खिलाड़ी, यहाँ के फुटबॉल क्लब देश और दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं. आज हमारी सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से फुटबॉल सहित अनेक खेलों को आगे बढ़ा रही है. प्रधानमंत्र्यान फुटबॉलाक इतले महत्व दिले म्हणून गांवागांवान सरकाराकडच्यान फुटबॉलाक इतलो सपोर्ट मेळटा अशें ना. हे आंकडे पळयात. सरकारान खेळा खात्यांतल्यान चर्चिल ब्रदर्साक 2019 ते 2024 मेरेन 13,96 लाख दिल्यात. सरकारान GFDCंतल्यान फुटबॉल ट्रेनिंगात ह्या 5 वर्सांत 16,96 लाख मोडल्यात. सरकारान गोवा फुटबॉल संघटनेक ह्या 5 वर्सांत फकत 1,45 लाख रुपये दिल्यात. GFAक दिला तो फंड चर्चिल ब्रदर्साक दिला ताचे 10%च जाता. चर्चिलाक 5 वर्सांत 13,96 लाख जाल्यार GFAक 1,45 लाख मेळ्ळा.
चर्चिल ब्रदर्साक 2017 ते 2024 ह्या 7 वर्सांत 18 कोटी 92 लाख रुपया सरकारा कडच्यान पावल्या. तातूंतले खेळा खात्यांतल्यान चर्चिलाक मेळ्ळे 17 कोटी रुपया. चर्चिलाक GFDCंतल्यान मेळ्ळे 1 कोटी 92 लाख रुपया. 7 वर्सांत 18 कोटी 92 लाख रुपया म्हणल्यार दिसाक 75,000 रुपया जाता. गोंयचो राज्य खेळ आशिल्ल्या फुटबॉलाक राष्ट्रीय पावंड्यार गोंयची टीम GFA धाडटा. ऑक्टोबरात गोंयच्या बायलां पंगडान ज्युनियर नॅशनल सर्त जिखिल्ली. अंदू गोंयची दादल्यांची टीम संतोष ट्रॉफीचे फायनलीत पाविल्ली. वेगवेगळ्या पिरायेचे सर्ती खातीर GFA शेकड्यांनी मॅची खेळयता. कांय राज्य फुटबॉला खातीर शेकड्यांनी कोटी रुपया मोडटात, मात गोंयांत तशें ना. फाटल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान फुटबॉला खातीर 6 कोटींची तरतूद केल्ली. तातूंतले चर्चिल ब्रदर्साक 2 कोटी दिले. GFAक मात कांयच दिवंक ना. सगळे पळयल्यार गोंय सरकारा खातीर फुटबॉल म्हणल्यार फकत चर्चिलूच अशेंच दिसता काय म्हूण चित्र. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.